गोय आपल्या गुण्याक लागून बरेच फामाद आसा। सेगीत गोयात पर्यटकांची गिट्टी पळोवपाक मेळटा। मात सध्या राजधानी पणजेच्या पाटो वाठारात रातच्या वेळार कुर्र जावन भौशीक सुवातेर न्हिदिल्ल्या लोकांचो आंकडो वाडत आसा। इतलेंच न्हय, एका घडणुकेत एक मनीस भौशीक मळार आंगार कपडे नाशिल्ल्या अवस्थेत न्हिदिल्लो सापडिल्ल्यान पर्यटन राजधानी म्हणून वळखतात त्या गोंयची प्रतिमा हे चित्र कलंकित करता काय, हो एक मोठो प्रस्न। एके वाटेन देश विदेशातल्या पर्यटकांक गोंय आकर्षणाचे केंद्र जाला। दुसरे वाटेन काय बेजबाबदार वागणूक राज्याचे प्रतिमेचेर प्रश्नचिन्ह उबे करपाक लागला। पणजेच्या पाटो वाठारात रस्त्यार वा भौशीक सुवातेर कुर्र जावन रातच्या वेळार न्हिदिल्ले दृश्य आता एक नित्यनेम जाल्यात। हालींच जाल्ले घडणुकेत भौशीक सुवातेर एक मनीस आंगार कपडे नाशिल्ले अवस्थेत न्हिदिल्लो सापडलो। ही घडणूक थळाव्या नागरिकांमदी नाराजगी निर्माण करता। गोंय हे फकत पार्टेचे थळ न्हय तर संस्कृताय, इतिहास हाचे खातीरय नामना मेळयल्यात। पूण अशा घडणुकांक लागून राज्याची प्रतिमा कलंकित जाता अशी चर्चा सध्या सुरू जाल्या। भौशीक सुवातेर असल्या अवस्थेत पडपी लोकां आड कारवाय करपाची आनी अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर प्रशासनान खर पावलां उबारची अशे मागणेक आतां गती वाडत आसा। पूण आतां प्रस्न एकूच, गोंय पर्यटना बाबतीत पॅराडायज उरतलो काय भौशीक अराजकाचे केंद्र जातलो, हो एक मोठो प्रस्न। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।